आमगेली तांकां खूब सपोर्ट आनी हेल्प म्हणजे कामाचेर खूब हे करत आसा आनी बरे तरेन तेंचें काम जाल्लें आसा आनी तुमी सगळे लोक आज एक बरें काम जाल्या खातीर आमकांय खूब बरें दिसता आनी अशीच कामां घडली तर सगळे अशें बरें जाता सगळे लोकूय खूश जाता आनी आपली कामाय बरे तरेन करपाक फुडें सरता आनी अशी तेंचे बरी अशी कामां जावची ही म्हाजी इच्छा खूब बरें म्हणजे तशेंच आमचे अनेक एंकर आसा आमचे अनमोल गोवेकर तुम्ही सगळे आमचो आसलेले आमचे उपस्थित आमचे म्हाजे गांवचे नागरीक तुमकां सगळ्या हांगासर हांव वेलकम करता आनी एक आयज आमी हांगासर एका बऱ्या ओकेजनाक येवणी आसा ती हांगासर आमचे गोवा लिबरेशन डायमंड जुबली फंड ह्या हितून आमी 50 लाख केल्ले आसले आनी त्या 50 लाख इन्क्लूड GST नाका लेबर सेस आमचे टॅक्स आनी दुसरे सगळे टॅक्स हे करून मेळून आमकां 50 लाख जातले त्या 50 लाखांसून आमचे एक्सटेंशन केल्लें आसा आमचे तुमकां हांगासर सायटसून दिसतलें डिफरंट जाल्ले ते सायटसून तितली आमचे एक्सटेंड जाल्ले आसा तशेंच आमचो आनी एक रूम म्हणटा तो फाटल्यान केल्लो आसा तसो MRF शेड म्हणजे गार्बेजा रोड भायर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ते आमी सगळे आमचे बांदून घेतलेले आसा आनी ह्या कारण आमचे एक मोठे थँक्स म्हणटा जो बरें करून म्हणटा ते आमच्या भाटकाराक तो आमचो आयज येवपाक लागलो पूण कांय कारणान तो आयज येयलो ना शंकर आमचो शशिकांत कारेकर हेंच्या कॉपरेशनाक लागून आमचे इतले जागा आमकां तेणी दिल्ली आसा आनी एक्सटेंशन करून काडलें आसा म्हणजे आमचो 50 फायनान्सान 50 लाख येयल्ले आसा सॉरी आमचे गोल्डन जुबली फंडाचे सुद्दां 50 लाख येयल्ले आसा ती आमकां खंयसर तरी इम्प्रुवमेंटाक लागून आमकां काम करपाचें आसा तें करपाक जाय तितून आमकां हो एक मेन म्हणटातो आमचो एम आसलो की आमचे पंचायत एक्सटेंशन करचें म्हणून कित्याक आमकां आमचें हें पंचायत घर म्हणटा तें आमच्या लोकांचें घर हें जर आमचें बरें आमकां ना जाल्यार आमचो विकासा पसून आमकां तितको कमी कळ्ळें दिसता पूण ताका लागून आमचे मेन ऑब्जेक्ट हें आमचे एक्सटेंशनाक लागून कित्याक आमच्या गोंयांत खूब लोक आसा आनी थोड्या लोकांक इतके स्पेस ना बाबा कसले प्रोग्राम करतले जाल्यार तांकां जागो आसचो म्हणजे कोणाचो बर्थडे पार्टी म्हणनाका कोणाचे बार्स म्हणजे नेमींग सेरेमनी भुरग्यांचे दवरपाक तांकां जागो ना तांकां हे हॉलाचो यूज करून दवरता आनी ताका आमी फक्त धाकटो अमावंट दिलो टोटलाचो 60,000 आनी ह्या हेचो लाभ तेंच्यांनी घेवचो हे एक्सटेंशन हांगासर सेलिब्रेशन प्लस बुफे मांडपाचो सायडीचो आमचो रूम केल्लो आसा तेंचो सगळो तेंच्यांनी हांगासर उपयोग करचो म्हणून आनी आय वूड लायक टू थँक मोस्ट आमचो उदलो सर तशेंच आमचे एनी आनी म्हणजे आमचे हनुमान सर आनी आमची वेगवेगळी मॅडम तेंच्यांनी हो स्ट्रक्चर हे डिजायन केल्लो आसा आनी आमकां भेटयल्लो आसा तसोच आमचो मॅडमीचें कॉपरेशन एलॉंग विथ विडिओ आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर आमचें काम बेगीनच्या बेगीन आमकां हांगासर करून दिलें आसा वेल क्वॉलिटी प्लंबींग म्हणनाका इलेक्ट्रिसियन म्हणनाका सगळे टायमींग सगळे तेंच्यांनी करून दिल्लें आसा आनी एज पर टायम तेंच्यांनी आमकां टायमाच्या बेगीन तेंच्यांनी आमकां भेटयल्लें आसा तो सगळ्यांक म्हाका आनी मेन म्हणटा तें आमची गोल्डन लेडी आयज ते गोल्डन हेंच्या जाता ड्रेसूय जाता तेका लोक आवय आपल्या भुरग्यांक बर्थडेक राखता तशी ती आमची मॅडम आमच्या लोकांक राखता कित्याक आयज भेदभाव केल्लो ना खंयच्याय पार्टीचो मनीस तिचे कडेन गेलो मॅडम म्हाका अशें हेल्प जावं जाल्यार ती स्वता आपल्याचेर भेदभाव करिनासतना तेणी आपल्याचें काम केल्लें आसा तांकां लोक आतां दुसऱ्या पार्टी कितें म्हणून पूण आमकां तेंचें लक्ष ना कित्याक आमचे आयज पर्यंत आमच्या हॉस्टेलांत इम्प्रुवमेंट्स आनी डेव्हलपमेंट जे जाल्लें आसा त्या मॅडमीक लागून कित्याक शी इज टेकींग पर्सनल इंट्रस्ट आनी पर्सनल सीएमा पसून जी कामां घडना टायमाच्या पयलीं जी कामां घडना ती मॅडमीन आमकां करून दिल्ली आसा कित्याक आमचो एक मेन म्हणटा तो मानशेचो बांद तो आतां जर बांद जावंक नासलो जाल्यार आमकां शेतां सगळीं खालच्यान वयर ते सगळे शेत पिड्ड्यार जातलें आसलें पूण टायमाचेर जावना म्हणून ती आपली सीएमा कडेन वचोन सगळ्या कामगारांक हांगासर कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा आनी ह्या वर्सा तेणी कामूय स्टार्ट केल्लें आसा सो थँक्यू मॅडम फॉर ऑल द डेव्हलपमेंट एफर्ट्स थँक्यू वेरी मच to inaugurate this extension of Oshel Panchayat Ghar from World Liberation Diamond Jubilee Fund costing rupees 50 lakhs. आणि आमच्यामध्ये हा आमचे
आमचे येई व्हिडिओ आलो आताच गेलो तेका ट्रेनिंग आहा येई हा बाय आमचे वैभवी आमचे सनीशा आमचे झेडपी हा आमचो जेई बाब हनुमान आमचे सरपंच बाय रेशल आमचे डेप्युटी सरपंच बाय शर्मिला आमचो एक्स सरपंच बाब प्रवीण आमचो वॉर्ड मेंबर बाब वैभव आमचे वॉर्ड मेंबर बाय सिद्धी बाय शर्मिलाचे नाव घेतले आणि आमचे बाय प्राप्ती आणि कॉन्ट्रॅक्टर बाब आमचो संदीप आमचो एक्स वॉर्ड मेंबर एक्स डेप्युटी सरपंच बाब मंगेश आणि कंपेअर फॉर द डे बाब संतोष ऑल द प्रेस मिडिया आणि हांगा सगळे आमचे ऑशेलकार पयले म्हणटा ते बीग आमचे सेक्रेटरी हा पळय आमचे एंड द स्टाफ ऑफ दीस पंचायत पयले म्हणटा ते बीग कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचे आख्खे पंचायती सरपंच वॉर्ड मेंबर्स आणि आमच्या ऑशेलकारांक पंचायत घर म्हणटा ते ऑशेल पंचायतीचे घर म्हणटा सरपंच वॉर्ड मेंबर असतात पूण हे तुमचे घर जे स्वाते तुम्ही येतात आपली कामां करून व्हरतात तुमकां बीग कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी हे सरपंचाचे आनी आख्खे पंचायत बोर्डीचे ताळयो मारून तांकां थँक्यू म्हणूंक जाय आमकां सरकारान डायमंड गोवा लिबरेशन डायमंड जुबली फंड 50 लाख एक पंचायतीक दिल्ले हांव सरपंच आसतना म्हाका उगड आसा म्हाजो पोर्राचो ग्रावंडार ते चेंजिंग रूम आहा पळय तो पर्रा PDC ग्रावंडार तो हांवें 50 लाखान हांव सरपंच आहा तेन्ना केल्लो सो पूण बेस्ट थिंग इज वेन एनी पंचायत कितें तरी ओन्ली बिल्डींग करता कांय पंचायतींनी नल्ला केल्यात गटर केल्यात ना नल्ला गटर करपाची कामां हेजे आमचे पंचायत फंडान जातात नाल्यार आमदार करता नाल्यार ZP करता ते पूण अहे 50 लाख इज अ बीग अमाउंट अहे यादगार आसून मुनशाक जाता हांव गोंय म्हणटा पोराच्या हे केलें चेंजींग रूम भुरग्यांक कळ्ळें ही आतां लायफ टायम उगडास उरतलो बाबा ह्या पयशांतल्यान हे वास्तू केली म्हणून हे आमचे वास्तू एक्सटेंशन खाला आमच्या ग्रावंड फ्लोरार आमच्या सेक्रेटरीचो कॅबिन केल्लो आहा आमच्या पंचायत स्टाफाक कॅबिन केल्लो आहा आमचो MRF फॅसिलिटी रूम केल्लो आहा हांगा वन मोर रूम हियर एक्सटेंडेड द हॉल तुमकां लागून केल्लो आहा आनी सरकाराक पयले सद्याक देव बरें करूं म्हणटा एक पंचायतीक 50 लाख दिले पयले फावटी एट द ओकेजन ऑफ आय मीन डायमंड जुबली लिबरेशन एक पंचायतीक 50 लाख आणि जेन्ना ते बारीक पंचायत जे असतात आमचे ऑशेल आमची पर्रा वी हॅव लिमिटेड फंड्स 50 लाख एक फावट एक गटर पासून मारपाक आमदाराचो हेल्प घेवपाक पडटा पंचायत फंडूच आसना ओन्ली इनकम इज हाऊस टॅक्स आनी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स येतात ओपन CRO येतात पळय ते आनी हे आनी केन्ना करपाक पावतात ते पूण आपल्या दमाचेर सेक्रेटरी म्हणून रेजोल्युशनाक पास करतात आनी आमचे स्टाफ सरपंच आनी सगळे फायले घेवन पोवतात आनी आमचो निमणो बाब संदीप हांवूय सरपंच आसलो तेन्ना आमचे पंचायतीची खूब कामां केल्या तेणी बरो कॉन्ट्रॅक्टर आनी क्वॉलिटी काम तेजें क्वॉलिटी काम आनी केन्ना ना म्हणिना खबर म्हटल्यार चालू तेजें काम सो टायमार काम करून दिला म्हणून ताका थँक्यू म्हणटा कितें बारीक उरला तें बेगाचे बेगीन कंप्लीट करचें उरला जाल्यार अदरवायज बाय आमच्या सरपंचान सांगलेलेंच आहा दीस कॅन बी यूज फॉर युअर पर्सनल सेरेमनीज टू एक्चुअली हा बर्थडे हा कितें बारीक आहा बर्थडे ओ एनी सेरेमनी फंक्शनां करून पंचायतीकूय इल्लो इनकम मेळटलो इन दीस बार्गेनिंग दुसरें म्हणटा तें आतां पावस सोंपताच आमचे लेफ्ट आउट रोड्स आहात अशें जे रस्ते करूंक ना तेजे हॉट मिक्सिंग जातली पावस वचोंक जाय हॉट मिक्सिंग आमचो प्लांट चालू जाता एंड ऑफ ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर तो लेफ्ट आउट आमचो ताव व्हडलो आमचो लेफ्ट आउट रोड्स ऑफ ऑशेल आमी चालू करतली आमी ऑशेलान अंडरग्रावंड केबलिंग
आहा प्रवीण चालू केल्ले आहा सो दॅट वर्क इज ऑन आनी कितें तुमकां आमच्या पंचायतीक ना म्हणून तुमकां लोकांक कितेंय हेल्प जाय आमचे कडल्यान आमदार कोणे यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम. पयले म्हणटा ते आमचे मध्ये आमचे सरपंच ऑफ सोडिया आय वेलकम हर यो आमचे 3 weeks असेंब्लीज सोंपली आनी ह्या असेंब्लीच्या दिसांनी हांवें आमच्या आख्ख्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे खुबशे मुद्दे सरकारा कडेन नाल्यार त्या मिनिस्टरा कडेन घातलेले आहा. आश्वासनां कितें मेवल्यात ती तुमकां सांगता. पयले म्हणटा ते आमचे शापोरा फोर्ट टेंडर करून आमचो सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर तेणें बेगाच्या बेगान तो शापोरा फोर्टाची रिपेर कित्याक ते फातोरबा हालतात ते करता म्हणून सांगलां. मागीर शापोरा आमचे जे दर्या मिन्स शापोरा रिवर आनी सी कॅरेबियन सी मेवता एट द माउथ ऑफ शापोरा रिवर ड्रेजिंग करपाची गरज ना. तितलो तेंप जालो आमचे नुस्तेकार भाव सांगतात नाजाल्यार तांकां हायटायड येवं पासून ते व्हडे काडपाक रावंक पडटा आनी हायटायड येवं पासून परते भितर भायर सरोंक रावंक पडटा. सो ते ड्रेजिंगूय आतां पावस वयता तेन्ना इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर नोव्हेंबर तेंय ड्रेजिंग करून दिता म्हटलं आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर बाब एलेक्स सिक्वेरान. तिसरें म्हणटा ते शापोरा जेटी सारकी ती दॅट ऑल्सो इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. तेय वेब कोस्ट म्हणटा ती एजन्सीक दिवन सेंटराक धाडलेले आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटान. पूण ते सेंटराक साकून पयशे आतां 3 वर्सां आमी चारीत आहा येवंकूच ना. ताका लागून आतां तेणें शापोरा जेटी जी आहा मेन ते स्टेट फंडांतल्यान करपाचें येवजिलां आनी ते स्टेट फंडांतल्यान करून दिता म्हणून तेजे अश्युरन्स दिला. चवथे म्हणटा ते आमचे मेन थींग आमचे सोडियाचो कनाल तिलारी कनाल तो तेजो वॉटरप्रुफींग करपाचें कित्याक पिसोल्ली आमच्या सोडियाच्या लोकांचे घरां हें जातात फुगता आय मीन तेची भिंती पिड्यार जाले आख्खे उगोत ते तिलारीचे कनालाचें उदक पिसर लिकेज जावन जावन इट हॅज स्पॉयल्ड आख्खे तेंचे सेप्टीक सोकपीट सगळ्याच टायमार तेचे बोल्लेले आसता. सो हेय ह्या वर्सा सोडियाचो भाग आनी फुडलोय करतले ते बट आय एम इंट्रस्टेड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी सो तेय वॉटरप्रुफींग करून दिता म्हणटा. सो आमी जेन्ना एसेंब्लीन वयतात बेश्टे उलोवंक जायना अश्युरन्सीच घेवंक जाय आनी डिमांडाच्या टायमार हे अश्युरन्स घेतल्यात आनी हे आफ्टर द रेन्स मोस्ट ऑफ द वर्क वील स्टार्ट. 300 सुमार आमचे शेतकार फ्रॉम ऑशेल एज वेल एज कामुल्ली तांकां पडटा तो गेल्या फावटी तो उदक खारें उदक वचोन आख्खी शेतां पिड्यार जाल्ली. पूण आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान साकून आमी काय कंपेन्सेशन हाडून आमच्या शेतकारांक हांगा दिल्लें. बट पीपल डोंट वॉन्ट कंपेन्सेशन. पीपल वॉन्ट आपल्या घामाचे काम घाम काडून ते शेतान काम हें करतात शेत लायतात तेजें पीक जाय तेजें उत्पन्न जाय. सो ह्या वर्सा तेंय काम चालू आहा अजुनूय चालू आहा. तिसोर कितें हाय टायड जाता लो टायड जाता तांकां लो टायड आसतनाच तांकां काम करपाक पडटा. दॅट ऑल्सो वर्क इज गोईंग ऑन. आमच्या वॉशेलांत परते हांगा पावस सोंपताच आमचे लेफ्ट आवट रोड्स जे आहा तेंचे हॉट मिक्सिंग जातले. अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालें म्हणटकूच अंडरग्रावंड आतां पावसाच्या दिसांनी ते रस्तो सोडून दिनात उरला ते अंडरग्रावंड केबलिंग करतली. कायद्यान एज पर वॉट आय सी इज अंडरग्रावंड केबलिंग करून एक पावस गेलो न्हू जाल्यार बऱ्याक पडटा मागीर हॉटमिक्स घालपाक कित्याक मागीर लोबरां बरी सेटल जातात ना जाल्यार मागीर रस्तो एक फावटी क्रॅक बाग येता. आय प्रिफर इट लायक दॅट. एक पावस वचोन सेटल जाता बट हियर आय वील नॉट वेट. अशें आमचे अर्दे
अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलरेडी जाल्लें या ऑलमोस्ट ओवर सोडियाय ऑलमोस्ट ओवर सोंपले दिसा म्हाका अंडरग्राउंड केबलिंग सो ही कामां तुमचे रेप्रेझेंटेटीव म्हणून एज MLA कामां चालू आहा आनी आतां हांव इनॉग्रेशन करून रोखडेंच वयचें ना वॉटेवर केन्ना केन्ना तुमी आमच्या ऑफिसान पावत ना कितें काम आहा हांगा हांव आमचे PAकूय घेवन येयल्ले आहा सो काम एंड टेल मी कामां करपाक आयज सांगल्यार फाल्यां जायना बट इट इज अ प्रोसेस आनी आमी तुमचे सगळीं कामां करपाक आहा हांव परते आमच्या बाय सरपंचान आनी आख्खे पंचायत बॉडीक कॉंग्रेच्युलेट करता एंड विश ऑल द व्हेरी बेस्ट हे पंचायत घर म्हणटा ते इट्स अ होली प्लेस फॉर यू एज अ सरपंच एंड वेर यू ऑल टेक डिसिजन रिगार्डिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज सो हे पंचायत घर वाडयला तुमी आनी हेजोय आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या जे थॉट्स आहा तुमचे विचार आहा ते बरे गांवा खातीर आमचो स्वताच हेल्प आसतलो फॉर वॉटेवर इरिस्पेक्टीव ऑफ विच एवर पार्टी यू आर फ्रॉम कोण यो तो पार्टी काय ना आमी आमदार सरपंच म्हणल्यार हांव आमदार म्हणल्यार सगळे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार इट इज नॉट ह्याच पार्टयेचे आमदार तशें ना हे आमचे सरपंच म्हणल्यार शी हॅज टू लूक आफ्टर एवरीबडीज इंट्रस्ट तो काय ना देर इज नो दीस सो थँक यू माय रेशल एंड एंटायर पंचायत बॉडी फॉर इनवायटींग मी हियर आनी बाय जेईक आनी PDO परते देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब संदीप एंड आमचे एक्सटेंशन न्यू बिल्डींग आमी एक वर्स पयले इनॉग्रेट केल्ले आतां ओल्ड घर हा प्रायमरी हेल्थ सेंटर तेजे रेनोवेशन काम चालू हा आख्खे कंपाऊंड आमी नेम मारला आख्खे न्यू कंपाऊंड मारला विथ गेट आख्खे भितर प्लास्टरिंग केला पेंटिंग केला आख्खे न्यू लायट्स घातलेली आहा फॉल सिलींग जिप्सम सिलींग घातलेले आहा ऑल अमाउंटिंग टू ₹60 lakhs काम चालू आहा अजुनूय सो तेही तुमकां ओल्ड प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुमकां रेनोवेट केल्ले बेगाच्या बेगानूच मेवतले एंड आय विश यू हॅपी गणेश चतुर्थी आनी सोमनाथ गणेश चतुर्थी जातली आमी परते हांगा पावतले खबर ना बिफोर दॅट बट मे आर लॉर्ड गणपती कंटिन्यू टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस विथ गुड हेल्थ पीस ऑफ मायंड एंड हॅपीनेस गॉड ब्लेस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर